मुख्यमंत्री वांगडा जाल्ली बसके उपरांत थळावे आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकरान IIT क्वाडार येवची ना म्हूण लोकांक थंय वचून सांगिल्लें। तोंडी नाका बरोवन दियात म्हूण लोकांनी विशय लावन धरिल्लो। आयचे ग्रामसभेत थाराव घेवन सहमतान पास केलो। डिस्कशन जाला ना न्ही भरपूर डिस्कशन जाला। आरोप प्रत्यारोप काय फायदो ना। आमचो टार्गेट तुम्ही लक्षात दवरा। टार्गेट कितें क्वाडार IIT सध्या वचना मुखारूय वचयना। हे दोन गोष्टी आसा काय ना। एक गोष्ट आमी साध्य करूंक जाय आनी ती साध्य करपाक सरपंच रेडी आसा, सेक्रेटरी रेडी आसा आनी सुरवाती पासून आमी सरपंचाक मेळ्ळ्या आनी सरपंच आनी सेक्रेटरी दोगूय पॉझिटिव्ह आसा। आतां सुरवातीक 2 मिनटां सांगपा जाल्यार आमी जेन्ना मेळ्ळे तेका 28 फक्त काम आसा म्हूण सांगलें। फुडले पळय आसा ते 5 तारखेक दवरया म्हणलें। आमी एग्री जाले। मीनवायल कितें WRD मिनिस्टरान ती स्क्रॅप केली। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन सगळ्यांनी मेळून हें केली। सरपंच म्हणपाक लागलो आतां रेग्युलर हितून घेवया। आमी ती मान्य केली कित्या खातीर तर एक तर आमकां जस्ट प्रपोजल स्टेजीर आसलें। IITचो हो प्रपोजल स्टेजीर आसलो आनी मागीर ती WRD मिनिस्टर आमची स्क्रॅप जाली म्हणून आमी म्हणलें ओके ती 19 हे आसा पळय रेग्युलर हितून ती घेवया म्हणून। म्हणजे आमकां कितें आसा डिसिजन स्पेशल ग्रामसभेन घेवं किंवा ह्या ग्रामसभेन घेवं वेटीच तितूच आसतली। त्या खातीर आमी एक मातशें मागीर उलया तुमी उलया हांव सोंपयता चड वेळ उलयना हांव सोंपयता। जर हें आमचें मत आसा की आमचो उद्देश जर साध्य जालो जाल्यार मागीर आमी कितें आरोप प्रत्यारोप करचो लोकांचेर हें म्हाजें मत। आतां तुमचें मत तुमी मानूंक शकता तुमी मांडलां तर ह्या म्हाजें एकूच मत आसा की हे लोकप्रतिनिधी जे आसा पळय तेंचो आदर राखचो आनी उलोवचें लोकांक। Subject formal opposition to the proposed Indian Institute of Technology project in survey number 63/2 of Kwada village and demand for written notification confirming for its withdrawal from the government. Whereas the government of Goa had proposed to establish an Indian Institute of Technology IIT in survey number 63/2 of Reddy village Kwada under the jurisdiction of village Panchayat Pethoda Nagarkar Gonche Kwada. The people of Kwada and the neighboring village had through representation meetings and public gatherings strongly opposed the said proposed from its inception. And the reasons for opposition to the IIT project are well founded and based on the following grounds. The destruction of fertile agricultural land. The proposed site consists of rich cultivable comunidad land that has been the main source of livelihood for generations of local farmers. Conversion of such land for a large institutional project would permanently destroy agriculture in the area. Threat to livelihood. Hundreds of villagers directly or indirectly depend on cultivation, dairy and allied rural occupations that will be lost forever if the project proceeds. Environmental and ecological impact. The area is ecologically sensitive with water bodies, natural vegetation and wildlife habitats. The construction of an IIT campus would lead to deforestation, water depletion, pollution and loss of biodiversity. One facility of Project Kwada is a small agrarian village with a population of around 1,000, 10,000, 1,000 and IIT campus requiring 500-600 acres and housing thousands of people will overwhelm the local ecosystem, infrastructure and cultural fabric. Negligible benefit to locals. IITs require highly qualified academic and technical staff from across India. Hence, local residents will gain no meaningful employment except a few short-term or low-skilled jobs. Violation of purpose of comunidad land. The land belongs to the comunidad and is intended for the collective welfare of the community.
into an external project goes against its traditional and legal purpose. As a result of strong people's opposition, it was verbally conveyed by the Honorable MLA of Shiroda constituency that the government of Goa has decided to scrap the proposed IIT project at Koda. And however, no official written notification or order confirming the withdrawal has been received by either the Panchayat Koda Niranga or the Komida of Koda from any competent authority. And the lack of written confirmation has caused confusion, insecurity, and distrust among the villagers, as the land remains vulnerable to possible future takeover or use for similar projects. The Gram Sabha recognizes and supports the democratic and united stand of the people of Koda and adjoining villages, and reiterates that this project is completely unsuitable and unacceptable for that area. Now, therefore, it is resolved that special Gram Sabha of the Ketora Niranga Panchayat hereby formally and unanimously reports its strong opposition to the proposed IIT project in survey number 63/2 of Koda village, and addresses the reasons and objections raised by the people. The Gram Sabha demands that the government of Goa immediately issue a formal written notification confirming that the IIT project at Koda stands scrapped, withdrawn, and that the said and shall not be used for any such project in the future. The Gram Sabha also urges the Komida of Koda to seek and obtain such written confirmation before approving any proposed relating to the said land. Unique such official notification issued, the villagers and the Panchayat of Ketora Niranga shall continue to oppose and resist any attempt to review or reintroduce the IIT project or any similar large-scale project in the area. Copies of this resolution shall be forwarded to the Honorable Chief Minister of Goa, the Secretary Revenue Government of Goa, the Collector South Goa, the Honorable MLA of Shiroda constituency, the Administrator of Kundal Central, the Attorney of the Komida, proposed by resolution was unanimously. लोकांक नाका जाल्यार तुमच्या कमिटीक नाका आनी सरपंचान आनी मिनिस्टराकूय नाका तेन्ना आमच्या सगळ्या लोकांचें एक निवेदन आसा यू पुट इट ऑन द रिकॉर्ड की बाबा ही स्क्रॅप आनी ही लोकांक नाका आनी ही हांगा ही लोकांच्या गांवांनी जावची ना हें रिजोल्युशन तुमी घेयात आनी इट इज तुमी नोटेड ऑन द रिजोल्युशनाची आमकां कॉपी दिया रेजोल्युशन जाय आमकां ही ऑर्डर जी आसा पळय IIT प्रकल्प येयलो आहा तो आमकां नाका हें रेजोल्युशन आमकां बिकॉज ऑफ हेजी कितें रिजनां आसा की आमी रिटर्न दिल्लें आसा तशेंच तें रिटर्न आमकां दिवचें ज्ञानेश्वर रेजोल्युशन तुमकां क्लियर एक म्हाका 5 मिनटां येतलें हें IIT बद्दल उलोवपाक लागून आमी स्पेशल ग्राम सभा केली आनी त्याच विशयाचेर आमकां उलोवपाक लागता पूण तुमकां सांगपाक सोदता की हो प्रोजेक्ट जो आसा तो पोर्टलार कसो येयलो आनी आमी स्पेशल ग्राम सभा कित्याक जावन आपयली हे पयलीं आमी क्लियर जावपाक जाय रेजोल्युशन तुमी घेयात सरपंच हांव पयलीं उलयता आतां कशें आसा पळय 10 तारखेर तुमकां सांगता जुलयाचे 10 तारखेर सीएमाच्या ऑफिसांतल्यान क्लियर कट एक लेटर वयता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक जुलयाचे 10 तारखेर ही कोमुदाद ऑफ कोडार जी आसा ती कोमुदाद ऑफ कोडार आपल्या कडेन येयल्ली आसा आनी कोडार गांवांत 19,47,000 सोशल स्क्वेअर जमीन आसा ही जमीन IIT प्रकल्पाक आमी दिता म्हणून आनी ही 1 तारखेर ते वयता आनी 10 तारखेर नोटीस हे लेटर जे आसा आनी तेजेर सीएमाची सायन आसा म्हाजे कडेन पेपर आसा हांव पेपर नासतना उलयना म्हाजे कडेन जे डॉक्युमेंट आसा ते डॉक्युमेंटा प्रमाणे हांव उलयता तुमकां जाय जाल्यार पळोवपाक शकता आनी तेजेर सीएमाचेर सायन आसा तेज्या उपरांत 23 तारखेर म्हणजे बाकीचो फॉर्मेलिटी करता तो एक डायरेक्ट इन्फॉर्म करता की इन्स्ट्रक्ट करता डिपार्टमेंटाक की तुमी फुडले फॉर्मेलिटी करच्यो म्हणून तेच्या नंतर 23 तारखेर कोमुदाद ऑफ कोडा जी कमिटी आसा ती कमिटी रेजोल्युशन घेता आनी रेजोल्युशन घेवन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुनिटी धाडटा की आमकां अशें अशें आसा आमची जी 19
147,000 सोची जमीन आसा तितूंतली 14,63,000 जमीन आमी IIT तपासपाक दिता म्हणून आनी थंय कोमताचो फुडार क्लियर मेन्शन करता की ही जी 19 लाखांची जी जमीन आसा ती 14,63,000 तुमी खंय आसा ही तुमी आयडेंटिफाय करची म्हणून हे तुमकां परत सांगता ते परत सांगते कोमताचो फुडार सांगता की ही 14,63,000 जमीन तुमी आयडेंटिफाय करची म्हणून हे गेल्या उपरांत 23 तारखे वयता बाकीच्यो फॉर्मेलिटी जाता आनी 28 तारीख तेच म्हयन्याचेर 28 तारखेक CM जो आसा हो CM लेटर काडटा की कमिटी लँड सर्वे इन्स्पेक्शन करपाक लँड सर्वे इन्स्पेक्शन करपाक एक कमिटी काडा आनी ती कमिटी काडून आपल्याक रिपोर्ट दिवचो तो कशे पद्दतीन रिपोर्ट दिवचो की हेका धाडचें कोणाक आमचे डायरेक्टर ऑफ आमचो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी कलेक्टराक कितें धाडचें रिपोर्ट की ही जी जमीन आसा हे जमनीचेर तुमी लँड सर्वे तुमी वचून तेका तें हें करचें आमचें कितें करचें जमीन सर्वे करची सर्वे करून आपल्याक तो रिपोर्ट दिवचो आनी ती जमीन जी आसा पळय ती डिमार्केशन करची हे क्लियर कार्डाक बरयल्लें आसा आनी जें बरयल्लें आसा तेंच आमी तुमकां सांगता आमचें एवढे तेवढेचें कांयच ना आनी थंय तेच्या नंतर एडमिनिस्ट्रेटीव सांगता की एडमिनिस्ट्रेटीव एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक लेटर करता की 25,000 तुमी आमकां भरचे प्रोसेसींग आनी प्लस 10,000 जी आसा ही 10,000 तुमी PCBच भरचे म्हणून इतले फॉर्मेलिटी जे फुडें वयता आनी थंयच फुडें तो मेन्शन करता की ही जी जमीन जी आसा ताका हे जमनीक आमचो रायट आसतलो कोण कोमताचो कोडाक तेच्या नंतर तो फुडें वयता तो फुडें सांगता की CM जो आसा हो CM फुड्याक स्लॅब घेता आनी तो सांगता की हे जे आसा हे डिस्पॅच करचें म्हणून कन्सर्न ऑफिसराक आनी मेन आसा हे प्रपोजल करपी स्टार्टिंगाच्यान जी जुलयाची 1 तारीख ती 28 तारीख पर्यंत हितून फूल म्हणजे हितून जो कमिटीन आसा किंवा तो प्रपोज करपी हो CMाचो स्वता CMाची हांगासर सायन आसा ह्या प्रपोजलाचेर ही तुमकां हांव सायन दाखयता हे लेटर आसा आनी हे लेटराचेर फूल प्रपोजल जो आसा हांगा पर्यंत CM सायन मारता आनी फुडें धाडटा आतां तो सरपंचान आमकां म्हटलें अशें म्हणलें की आमचे जेन्ना गांव पावयले तेन्ना तेणी म्हटलें की आमकां पंचायतीक कांयच येवना म्हणून आतां तेच्या बद्दल हांव तुमकां सांगूं शकता जुलय ऑगस्टाची 21 तारीख रांडाचेर तुमी काडून पळया हांगा क्लियर नोटीस येयल्ली आसा आनी तेच दिसा 21 तारखेक ऑफिशियल गजेट आनी परत सेकंड नोटीस 29 तारखेक अशे पद्दतीन दोन नोटीस येयल्ले आसा आनी थंय क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की कोडार आतां हांव तुमकां विचारपाक सोदता कोडार ही गांव खंयचो हो बेदोडे पंचायतीन येना म्हणजे बेदोडे पंचायतीन येयल्ल्या कारणान आमकां ती स्पेशल ग्रामसभाचो आमी डिमांड केलो कळ्ळें न्ही तुमकां तो हें आसा आनी हेच्या नंतर जेन्ना हें सगळें जाता तेन्ना आमकां अशें दिसता की हे पयला तेजेर आमकां खंय तरी फोटो करपाचो प्रयत्न आशिल्लो ताका लागून तेजे फुडें ते वयता तेन्ना ते कमिटी आनी कमिटी काडटा तेजे फुडें ताचो प्रोसेस चालूच आसा आनी तो म्हणटा की चीफ सेक्रेटरी ताका इन्स्ट्रक्ट करता अशें म्हणून तो रिपोर्ट धाडटा हे 27 तारखेर धाडटा 28 तारखेर तो कमिटी रिपोर्ट मागयता आनी व्हेरी नेक्स्ट डे 29 तारखेर ताका रिपोर्ट वयता म्हणजे कितलो फास्ट प्रोसेस आशिल्लो हे तुमकां सांगपाक सोदता 29 तारखेर ताका प्रोसेस वयता रिपोर्ट वयता हो रिपोर्ट जो आसा हो चीफ सेक्रेटरी वयता आनी हे सगळें जाले उपरांत जे वेळार प्रेस घेता म्हणटा प्रेस घेता आमी मान्य करता 27-28 तारखेर 24 तारखेर हो सगळो चीफ सेक्रेटरी वयता आनी परत ते एज्युकेशन 23 तारखेर एज्युकेशन सेक्रेटरी वयता आनी 24 सप्टेंबराक चीफ सेक्रेटरी वयता आनी 28 तारखेर आमचो आमदार जो मंत्री आसा तो सरपंच आनी अध्यक्ष आनी बाकीचे कोण वयता ते प्रेस घेता की ते सांगता की लोकांक नाका जाल्यार आमदार नाका आतां तुमी म्हणटा आमी एक आमकां कितें विशय लागला आमी तुमकां सांगताले स्पेशल ग्रामसभा घ्या म्हणून आमकां कितें काम धंदो कांयच ना न्ही आतां तुमकां हांव तेवूय फुडलें सांगूंक सोदता ज्या वेळार प्रपोज करता आसतना CM सायन मारता आतां तेणी म्हणलें की आपल्या बरोबर मिनिस्टर आशिल्लो आपल्या बरोबर आपूण आशिल्लो सरपंच आशिल्लो पंच आशिल्लो BJPचो अध्यक्ष आशिल्लो आमी मान्य करता पूण हांगा ज्या वेळार तो त्या वेळार ते कॅन्सल म्हणून सांगता हांगा नोट कितें म्हणून तुमकां वाचून दाखयता तुमकां सगळ्यांक कळपाक बरें ही स्टेट हाचो अर्थ कोणाक कळटा म्हाका मातसो सांगा आनी ज्या वेळार आमी विचारलें हेका म्हणजे आमी ज्या डिपार्टमेंटाक ज्या वेळार आमी विचारलें सर हें तुमी कशे पद्दतीन मारलें तर तेणे आमकां सांगलें की आमी CM बरोबर डिस्कस करून मारलो म्हाजो तुमकां प्रश्न आसा CM जेन्ना प्रपोज करता तेच्या वेळार आमी CMची सायनाचेर घेवन लागेल हे DTA सायन कित्याक घेतली DTA म्हणजे कोण DTA म्हणजे कोण तुमकां खबर आसा डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन आनी ही सायन मारपी जो आसा तोवूय तुमकां सांगता पूण तोवूय तुमकां खबर आसपाना तोवूय सरपंचाक खबर आसपाना कोण तो कित्याक ते तेन्ना वचोंकूच नासतलें हो
डायरेक्टर जो आसा हो गायतोंडे दीपक गायतोंडे त्याच्या फुडारान बसून आम्ही तयार केला आसले आणि 28 तारखेर आम्ही डिक्लेअर करता आणि 1 तारखेर हांगा प्रपोजल हांगा रिमास मारलेलो आसा आणि तो बी हांगा क्लियर कार्ड आसा की हांगा भविष्यात हो प्रपोज परत येवपाक शकता ते म्हणटा की हे स्टेजीर हे आता जी परिस्थिती आसा ते परिस्थितीचेर आमी आनी फुडें वचना. एक मिनिट अजय नॉन स्पेशल ग्रामसभा फक्त एका विषयाचेर काम आसा त्याचा पावचे अशा आयला काय बोललो नका आणि नंतर म्हाका मतदार परिशद येवंक सांगलो म्हाका काम करपाक शक्य ना जाली आणि ज्या दिसा आमी स्क्रॅप गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर थंय रावन स्क्रॅप म्हणटा तेन्ना ग्रामसभा घेवपाची गरज ना आणि रोखडेच दुसऱ्या मिटिंगेक रिजोल्युशन घेतना की जेन्ना गव्हर्मेंटान स्क्रॅप केली तेन्ना आमकां ग्रामसभा स्पेशल ऑर्डर घेवपाची गरज ना जे कितें मिनिस्टरान पत्रकार परिशद घेऊन सांगता की स्क्रॅप मिनिस्टरान सांगला पण मिनिस्टरान आम्ही 800 लोकांनी सिग्नेचर मारलेली ते सिग्नेचराक कांयच व्हॅल्यू ना. रिझोल्युशनात तुम्ही 3 मांडला सराने मांडला पयली तिने रिझोल्युशन घेवपाचें काय घेवपाचें राजकीय घेऊ नका आमचं एकदा ते म्हणता का आमचं आप पहिले सांगता प्रत्येक आम्हाला सगळा एकदा मोदी उपाय घेऊ नका तुमच्या ऐकायला तुम्ही खूप टाइम येते दुसऱ्या वागताय मागेला म्हणे ऐकाय राव असं सांगते ऐकून झालं की लक्षात घातल्या की ऐकून घे ऐकून घे रिझोल्युशन घे रिझोल्युशन 2 रिझोल्युशन 3 ती सांगून बोलले हे रिझोल्युशन लोकांचे काय रेक्टिफाय करून जे पण रिझोल्युशन तुम्ही तयार करता हे तू काय चालला ऐकून घे ना आणि एकूच कंबाईन रिझोल्युशन आम्ही रेडी करता अगं तुमचं सांगलंय आमच्याकडे आम्ही खरा
सगळ्यांत तो फिटनेस सांगता आशिल्लो असले आमचे बोगस कंप्लेनी करतात आनी हे लोक जर परत त्या गांवात अपील करता माझ्या मिनिस्टरान आमच्या आनी सरकारान सांगलें आसा हांव सरकाराचे हांव सरपंच आसा कायद्याचो आसा जर लोकांक हांगसर नाका IIT आमच्या पेट्रोल क्षेत्रांत जावची ना हे एनमसली पास इन्क्लुडींग वन सरपंच सगळे लोक असते आम्ही ऑलरेडी घेतला स्टँडर्डान प्रोपोज केला आनी तुमी प्रोपोजल सेकंड टाइम तुझ्याच करपाक लागले बरें ना प्रोपोजल सेकंड डेट बरें आम्ही प्रोपोजल सेकंड टाइम जाले आनी हेजे टेन्शन आता पण सरपंच तुका एक प्रश्न विचारता हांव तुका जेन्ना विचारलें ग्रामसभा घेयना करून घे तुका आन्सर म्हाका गावपाक जाय सरपंचान म्हाका एक अशें सांगला की आपूण ग्रामसभा घेयना ताका तें करून घे ह्या सरपंचान project at Kasamshay Koda village, which is also called as Bhagate, and an application has been forwarded from the Communal of Kodar to give about 14.63 lakh square meter for the said proposal. This survey number 63/2 covers 19.476 lakh square meter, out of which 60 to 70% of land is cultivated by our ST community, and other 5 lakh square meter of land is a dense forest which is peacefully shared by the rich flora and fauna, and another 1.5 lakh square meter of land is a laterite plateau which is used for the cattle grazing, and it should be conserved for their survival. This laterite plateau and the hills place a rechargeable zone and a water source for the wells and the springs, also one of the main source for the Oka water reservoir. If these hills are cut or such kind of project are implemented on this survey number, it will decrease the water level, which would affect our agricultural activities and also the Oka water reservoir. These survey number 63/2 abundantly produce seasonal as well as commercial crops like mashmelon, cucumber, chilies, rice, ragi, and many more. And also the various Goan local vegetables. Because of these all, this village is called as Atmanirbhar village and Swayambhuda village. This village has a unique and unmatched culture, as in here the people and the wildlife lives in complete harmony. Here, monkey on the hills does not damages the crops and the houses of the local residents. So it is an example where here we can see the people and the wildlife lives in complete harmony. Here a wide variety of wildlife has been seen, like thousands of bisons, scores of leopards, panolines, then great hornbills, reptiles, which are mostly found in the Western Ghats residence here. So such wide number of flora and fauna at one place, which is itself a reason to drop this said proposal. It also provide national forest resources for our community, and produces such as fruits, then timber, medicinal plants and other materials required for agricultural and religious settlement. If this kind of project will implement on this land, then it will harm our ecosystem. And as we all know that Goa is already facing various and severe challenges like water scarcity, floods, the effect of climate change, and the state action plan for climate change for
State of Goa 2023-33 stating that 14.7% of Goa's land will be adversely affected by the sea level rise and floods. Because of that, it is our duty to protect the agricultural and natural land for the well-being of the future generation. And next, the survey number 63/2. This land also has the many caves, which not only has the historical and the heritage significance, but it also provides shelter for the wildlife for their survival. And then here, our ancestors lived and farmed for thousands of years, and our community always practiced sustainable farming. Which support both people and the nature. So this land need to be conserved and preserved for the betterment of both people and nature. And next, I will also want to tell you that according to the Goa Panchayat Raj Act 1994, stated that it is the duty of every panchayat to protect community assets, water resources, agricultural land and the forest, and to prevent these unauthorized changes or the sale of such land. Hence, we propose that this Gram Sabha should pass a resolution ensuring that the land under the survey number 63/2 Consumption Kodar village should never be sold, leased or converted for non-agricultural use, and this land should remain for the benefits of the local villagers only. And further, we would also suggest that our panchayat body should pass this resolution and forward this resolution to the collector office, then chief town planner, director of technical education, and chief minister of Goa, MLA of Shiroda constituency, then chief secretary of Goa, and the directorate of panchayat for proper implementation. I hope our Sarpanch will pass this resolution as soon as possible. देनीच तुमचो लॉंग पेंडिंग डिमांड आशिल्लो की ग्रामसभान खंय तरी रेजोल्युशन घेवचें म्हणून IIT प्रपोज केल्या ती तुमच्या गांवांत नाका म्हणून. सो आयज त्या प्रमाणे ग्रामसभा जाली. सो कितें विशय म्हटले आनी कितें रेजोल्युशन घेतला सध्या? सगळ्यात पयलीं आमच्या पत्रकार भावाचे हांव आभार मानता, कारण पयलींच्यान ते आमचे बरोबर आसात आनी आमचे विशय जे आसा हे विशय लोकां पर्यंत आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा पर्यंत पावोवपाचो तेंचो जो मोलाचो वांटो आसा ते खरेंच हांव ताका लागून तेजें परत आनी एकदा अभिनंदन करता. आनी रेजोल्युशन जे आमी पास आमी एक स्पेशल ग्रामसभा मागलेली आनी ती स्पेशल ग्रामसभा तेणी अजून पर्यंत घेतलेली ना, आनी ताका लागून आमी काल शुक्रारा पासून ते बिडवून बिलागू घातलेलें आसा. पूण आयज आमी एक जवळ जवळ म्हाका दिसता पयले खेपे अशें बेतोडे आमच्या पंचायतीन जाला की जवळ जवळ 38 एप्लिकेशनां आयज थंय गेल्ली, आनीक आयज इतिहासान हो बेतोडे पंचायतीचो पयली खेप अशें आसा. आनी चडशे विशय जे आशिल्ले ते फक्त IIT लागून आशिल्ले, आनी आयज ते रेजोल्युशन पास करून घेवपाक खूब फाटीं फुडें जातालो सरपंच आनी पंचायत बॉडी. पूण खंय ना खंय तरी तेंचे दबाव येयल्ल्या कारणान आयज हो तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. आनीक आमकां जशें जाय तशें रेजोल्युशन आयज सरपंचान आनी सेक्रेटरीन आनी पंचायत बॉडीन पास केल्लें आसा. कितें पास केल्लें आनी तुमकां कशें जाय तें? आमकां अशें जाय आशिल्लें की 63/2 जो आसा हो कंप्लीट एग्रीकल्चरल झोन आसा तो, आनी तो प्लॉट जो आसा तो 19,47,000 असो आसा प्लस आसा. तो हो जो आसा हितून खंयच इंडस्ट्रियल इस्टेट येवपाक जायना,
हितून म्हणजे IIT प्रोजेक्ट सोडून आनी थंय कसलोच प्रोजेक्ट येवपाचो ना, येवपाक जायना हेच्या भविश्यान. आनी हे फक्त जो आसा हो फक्त एग्रीकल्चर झोन आसा, हांगा फक्त एग्रीकल्चर करपाकूच हो यूज करचो. आनी आमची जी कम्युनिटी आसा, कम्युनिटीक लागून हो थंय उरलेलो आसा. आनी तो हेच्या फुडें असोच आमचो तो आमचे पोझिशनार तो उरपाक जाय. म्हणजे गांवाक लागून हो जो जमीन जी आसा ही गांवाक लागून वापरपाक जाय, तिवूय बीन एग्रीकल्चर पर्पज, नॉट अदर देन एनी पर्पज. सो तुम्ही आज रेजोल्युशन घेतला ते तुम्ही कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडटले काय म्हणून? रेजोल्युशन जे आसा हे ते पयलीं हांगा बरयलें ते कशे पद्दतीन घेता ते आनी तेंच्यांनी तांकां हे रेजोल्युशन दिल्लें आसा. रेजोल्युशन आमी तेजे कडेन वाचूनय घेतलेलें आसा. आनी हे रेजोल्युशन जे आसा हे रेजोल्युशन आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की कन्सर्न डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी दिवचें म्हणून. आनी आमकां जर गरज पडली, आमकां जर अशें दिसता जाल्यार आमी ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाकूय दितले. तुम्ही आता सांगले की गव्हर्नमेंटा कडेन ऑफिशियली अजून रिटर्न कांय जावना म्हणून स्टेट डिक्लेअर जाला अशें, तेजेर कशें कितें बरबली ना. ते कशें आसा, आमी तुमकां एक सांगपाक सोदता की रिटर्न अजून पर्यंत खंय जाल्लें ना. आमी जेन्ना वेळार टॅक्निकल एज्युकेशनाक गेले तेन्ना थंय टॅक्निकल एज्युकेशनाक एक नोट मारलेलो आसा की तात्पुरतें हांगा बंद करचें, हेजे फुडें आनी एक्शन घेवची न्हू. पूण हेजो अर्थ असो जाता की हेजे फुडें भविश्यांत सुरू जावपाक शकता. आनी तेजेर क्लियरली नोट आनी एक बरयल्लें आसा, जे आमी तेंच्यान जे डॉक्युमेंट घेतले तितून अशें बरयल्लें आसा की IIT प्रोजेक्टाक लागून आमी हे घेवन आमी डायरेक्टली हे सेल करपाक शकता, ट्रान्सफर करूंक शकता फॉर NIT पर्पज. सो अशें खूब तरी खंय ना खंय तरी आमकां काळखान दवरून कोडार ऑफ कमलदार आनी सरकारान जे कितें षडयंत्र केल्लें ते आमच्या गांव भावांनी आनी बेतोडकारांनी आनी सगळ्यांनी मेळोन आयज खंय ना खंय तरी हेजो आमी म्हणजे एक पयस केल्लें आसा. सो मुखाराक रिटर्न एश्युरन्स तुम्ही डिमांड करतले का म्हणटा गव्हर्नमेंटा कडल्यान? जो पर्यंत रिटर्न एश्युरन्स येना तो पर्यंत आमचें हें जें मिशन आसा हें फुडें चालूच उरतलें. कित्याक हो जो विशय आसा न्ही तो गॅझेटाचेर आयिल्लो आसा. आनी जो पर्यंत सरकारा कडेन रिटर्न मेळना न्ही तो पर्यंत आमी ताचेर हें करिना. म्हणून आमी पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमी ठराव घेतला. आनी ते कन्सर्न जे कोण MP आसा, MLA, मिनिस्टर्स किंवा कन्सर्न जे हे आसा न्ही तांकां आमी आतां धाडपाक लायिल्लो आसा. हो जाल्यार विशय जेन्ना कोडार हांगा IIT जाता म्हणून विशय आयलो न्ही तेन्ना 6 सप्टेंबर तुमकां खबर आसा 6 सप्टेंबराक पयलो व्हिडिओ रिलीज केलो हांवें. पयलो व्हिडिओ रिलीज केल्या नंतर इतले अवेरनेस आयले तेन्ना मोठ्या प्रमाणात अवेरनेस आयले. म्हाका कितलेशे फोन आयले, बरे फोन आयले आनी वायटय फोन आयले. वायट फोन आयले पण खूब जाणांनी म्हटलें की तुजो तो व्हिडिओ आयल्या नंतर खुबशे जाण अलर्ट जाले म्हणून. आनी हो जो आज एकमुखान हेका दिला जो आज हो IIT प्रोजेक्ट आसा न्ही तो आमी ग्रामसभेच्या माध्यमांतल्यान ताका आमी रिजेक्ट केल्लो आसा आनी ऑलरेडी तेची नोंद जाल्ली आसा. सगळे आनी मोठ्या आवाजी मतदानान तो रिजेक्ट केल्लो आसा. हो फक्त हो कोडरा पुरतो सीमीत ना, तर हो विलेज पंचायत बेतोडा, निरंकाल, कोनशे, कोडार ह्या पंचायतीन हो येदे मोठे प्रोजेक्ट येवपाक हेच फुडें येवपाक जायना हे आमी रिजोल्युशन घेतलेलें आसा. थँक्यू. माझे नाव रेशा रमाकांत गावडे. सो आमच्या गांवांत जो IITचो प्रोजेक्ट येवपाचो आशिल्लो तो आमी आतां ग्रामसभेच्यान रेजोल्युशन पास करून घेतलेलें आसा दॅट आमकां तो प्रोजेक्ट फ्युचराक सुद्दां हांगासर येयल्लो नाका म्हणून. सो आनी ग्रामसभेन आमकां ते रेजोल्युशन दितले म्हणून सांगलां. सो पळोवया आतां दिता केन्ना दिता आनी कशें दिता ते. माझे नाव दिशा रमाकांत गावडे आनी आमकां हो IIT प्रोजेक्ट न्ही हांगा खंयचोच प्रोजेक्ट आमकां हांगासर नाका. आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतकें सांगपाक सोदतां की जशे तरेन तुमी फर्स्ट नोटिफिकेशन जशे तरेन तुमी गॅझेटियरचेर घातलेली न्ही की हांगासर IIT प्रोजेक्ट येवपाचो आसा म्हणून, तशेंच तुमी गॅझेटियराचेर परत एकदां घाला की कॅन्सल केला म्हणून हे प्रोजेक्ट आनी हांगासर खंयचोच असो प्रोजेक्ट येवपाचो ना जो आमच्या एग्रीकल्चरल लँड आनी आमच्या एनवायरमेंटाक हार्म जातलो. आयज आमी आसात ते ग्रामपंचायत विलेज पंचायत बेतोडा, निरंकाल, कोनशे, कोडार. आनी आयज जी आसा फाटल्या वर्सांनी जो कोडार गांवांत जो IIT प्रोजेक्टा लागून जो विशय आशिल्लो आनी तो जेन्ना विशय सरकारी माध्यमांतल्यान जेन्ना रिजेक्ट जालो आनी रिजेक्ट जावपा कारण जे लोकांनी एजिटेशन दाखयलें की गांवांत हो प्रोजेक्ट येयल्यार कितें गांवाची नाशाडी जातली म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी ग्रामसभा मागलेली की खंय तरी ग्रामसभेन हो विशय घेवन खंय तरी ठराव घेवचो म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी BDOकूय तेंच्यांनी लेटर केलें आनी त्याच प्रमाणे आयज आयतारा ही ग्रामसभा जाली आनी ग्रामसभेक तेंच्यांनी जो IITचो विशय आयलो आनी त्या पद्दतीन तेंच्यांनी आपले जे रेजोल्युशन आहा ते सरपंचाक सेक्रेटरीक वाचून दाखयलें आनी त्या पद्दतीन एक रेजोल्युशन तेंच्यांनी घेतलेलें आसा की हेच्या मुखार
कोडार गांवांत कसलोच IIT प्रोजेक्ट न्ही तर कसलोच इंडस्ट्रियल सुद्दां प्रोजेक्ट येवचो न्ही, जेणे करून खंय तरी गॅजेटीचेर जो IIT प्रोजेक्ट हेजे फुडें जावं कसलोच इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ह्या गांवांत येवचो ना म्हणून गॅजेटीचेर घालून घेवचे गव्हर्मेंटान आणि त्या प्रमाणे जे रेसोल्युशन तेंच्यांनी घेतला ते सरकारी माध्यमांत जी डिपार्टमेंट आहा तांकां ते दिवपाचें आसा. बेतोडा विलेज पंचायतींतल्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.